आहेत त्यांना चांगली काम करायला दीर्घ आयुष्य लाभो. हे आमच्या सगळ्या मल्लिकार्जुन देवदा भगवंताची देवता धर्मी देवदा तुमच्या जणाकडे रमेश तवळकर आणि समस्त आहे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तुमच्या जणाकडे प्रार्थना करतात की आज नरेंद्र मोदी यांचे 12 वर्सां सत्य येवन पूर्ण जातात तेन्ना त्यांनी आज तांकां बरें आयुष्य आरोग्य प्राप्त जावचें आनी त्यांच्या कडल्यान ह्या देशाची मुखारय बरे तरेन सेवा जावची अशें म्हणून ही आज अभिषेकाची सेवा तुमच्या कडेन अर्पण केल्ली आसा ती पावन करची आनी तुमची कृपा आसली ह्या समस्त भारतीय जनता पार्टीच्या जे कोण कार्यकर्ते किंवा जे कोण नागरीक समस्त ह्या गोंयाचे नागरीक आसात ते सगळे प्रार्थना करतात की तांकां बरे तरेन आरोग्य परिणाम प्राप्त जावचो आनी मुखारय हांचे कडल्यान देशाची आणि ह्या समस्त विश्वाची त्यांचे कडल्यान बरे तरेन सेवा जावची आनी बरे तरेन तांकां दीर्घायुष्य प्राप्त जावचें आनी अशेंच 12 वर्सांचो जो कार्यकाल जालो तसोच आनी 12 वर्सांचो किंवा त्याच्याकय चड जावन त्यांचे कडल्यान देशाची सेवा जावची अशें म्हणजे सगळे प्रार्थना करतात बरे तरेन सगळ्यांक आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून देशांतले जे कोण नागरीक आसात तांकांय बरे तरेन आरोग्य परिणाम प्राप्त करची कामां सगळ्यो आनी तुमची कृपादृश्टी तांचेर दवरून ह्या तशेंच रमेश तवडकर हांकांय बरे तरेन आरोग्य परिणाम प्राप्त जावन तांच्या कडल्यान ह्या मतदारसंघाची किंवा काणकोण तालुक्याची सेवा त्यांच्या कडल्यान बरे तरेन जावची आनी तुमची कृपादृश्टी तांचेर दवरून सर्वार्थी कल्याण करचें पूर्ण अनुग्रह बरें तसा घ्या विजय बघा त्यानंतर त्याने गेला जागो भारत माता की जय वंदे वंदे भारत माता की जय भारत माता की जय.